Ikra Deva Tuam Sorum Pan Pans A11 page 5. सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेलो डायगो रेमंडो दे अल्मेदा देवान त्या कापणाचो शापून वेल्यार बरोस पडटा कसलेंय पातोक आसा जाल्यार देवान तें धुवन काडून सर्कीचे राजभाव करूंक आमी मागुया तशें मावक लायला आपलो जल्माचो दीस समोर उपता सालोमे लॉपिस आनी मार्ता फेर्नांदीस देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया कार्डोज वाड्यांत रावतेल्या कुटुंबा पासत आमी मागता एल्मना मार्टिन्स डिसिल्वा एलेक्स फेर्नांदीस ऑफिसा वेगस विना वेगस एडेलिना लॉपिस लुसिया फेर्नांदीस झेवियर लॉपिस फॅनी डिसिल्वा अलेसिनो डिसुसा आनी पास्कुआल डिसुसा केद भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया तशेंच आमी जाणा संवसारांत झूज पेटलोले आसा केद भाशेन गाल्फांच्या देसांत झूज वाडत आसा जे पुढारी आसात तांची मनां देवान नवसरूंक शांती येवंक आनी देवान सगल्या भावा भयणांक राखूं आनी सांबाळूं म्हूण मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सगळ्याचो म्हज्या भयण मानो देवाक आयकूंक घेवप म्हणल्यार देवा सांगाताक जिवप आनी देवा सांगाताक जिवप म्हणल्यार दुसऱ्यांचो मोग हुस्को बरेपण करप तर म्हज्या भयण मानो देवा भाशेन आमचें काळीज आनी मन दुसऱ्यां सोबें उदार दयाळ आनी काकुसाराचें जावंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान बोल्लोलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावंक पातकियोस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया आनी काळजांत तांदूक धरून देवाचे काकुतीक उलो मारून सुकली बरोबर मुडया सोल पोतबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कुन्यो उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोबड अपराध हे बसत भाग्यो सुदान सांकवार मारे सगल्यांक देवदूता आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक
प्रार्थया थोडंसं बेगीच राहून तुमचे खासगी ते तेव्हा मुखार धरात. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेक तुझे शाश्वत काकलुतीन सांबाळ. विनाशी मनशा कूड तुझे विणे पडटा देखून तुझ्या निरंतर आदारान तिका वायटा विघ्नांतली निबार आनी तारुणाचे वाटेन चलोय म्हूण आमी मागता. आमच्या सौम्या तुझ्या पुता क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे येता राजभर चलयता सासनाच्या सासनात. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोदामाच्या राजकारभाऱ्यांनो सर्वेस्पराचें उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो देवाचे समूर्तीक कान दियात. दुवात तुमकां नितोल जायात. म्हज्या दोल्या मुखावेलें तुमचें खोटेपण पयस काडात आनीक वायट करूं नाकात. बरें करूंक शिकात. नियानीत राखूंक वावरात. कोश्टवतल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. जरी तुमची पातकां तांबडी लाल तरी बर्फावरी धवी फूल जातली ती. जरी ती तांबड्या बिरोंद कशी तरी कापसावरी जातली धवी. हांव सांगता तें आयकुचें. तुमकां खोशी आसत जाल्यार ह्या देसांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण वायटूच करूंक रावशात तर तोर्सात तुमकां गिरास्तली. सर्वेस्पर आपल्या तोडयें सांगता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओडूकार. ह्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. प्रमाणीक मनशां देवाची सडवण दाखयतलो. सगलीं म्हणुया प्रमाणीक मनशाक देवाची सडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसली चूक म्हाका मेळना. तुजे होंबीक सदांच आसात तुजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सडवण. म्हज्यो याज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुमच्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर तुजे समृद्धीची कोत्ताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सडवण दाखयतलो. असलीं तुजीं कोत्तुबां आनी हांव ओगोर रावचो. तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय. जो कोण दिनवासणेचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सडवण दाखयतलो. उद्गाराक उबी रावया. तुमची सगलीं पातकां झाडून उडोयात म्हणटा सर्वेस्पर. आनी तुमकां एक नवें कालीस आनी एक नवें मोन घोडात. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातुया बरमणे जेस क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिसेव बसतात. म्हणटोच ते तुमकां सांगता तितलेंय तुमी करात.
आनी पाळात, पूण तांच्या कर्तुबां प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी तोळू नजो तसली ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायची ना. मनशाक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कोरण्यो कोत्तात देखून मंत्रां पोत्रांची पोदरां रूण रूत करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवात्यो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हूण घेवप, हीच तांची आसरूच. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारूंक म्हूण तुमी आशेव नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. म्हजो बीन मानू, जितली आमचे जिवितांत आमी ल्हानवीक खालते जाता तितली देवाचे नोदरे मुखार वा देवा मुखार व्हड जावंक पावता आनी मनशा मुखार आमी मान जोडूंक पावता. पूण जितली आमी व्हडपणान बदता आमचें जिवीत मिंजाशीचें जाता तेन्ना म्हजो भयण मानू, देवा मुखार आमी आमकांच आनी मनशा मुखार आमी आमकांच सोकला वा खाला उडयता. तर ल्हानविकायेन आमचें जिवीत आमी कशे तरेन जिवचें आनी देवा मुखार कशे तरेन आमी व्हड जावचीं आनी मनशा मुखार हो मान आमी आमकां कशे तरेन जोडून घेवचो, ताची दोनूय वाचपां आमकां नियाळूंक आदार दिता. हाचें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. थंयसर सर्वेस्पोर आपले पोरजेक सांगता, म्हाका आयकून घेयात, म्हजी आज्ञा पाळात आनीक दुबळ्या सोबें हो सोंपता सोबें गोरिबां सोबें हो मोग हुस्को दाखयात, तांची सेवा चाकरी करात. आमच्या जिवितांत आमी ल्हानवीक आनी खालती जावंक पावता जेन्ना आमी देवाक आयकून घेता. देवाची शिकवण आमच्या जिवितांत पळटा. देवाक पयलो आनी वयलो जागो आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत आमी दिता. दुसऱ्या सुवातेर आमी ल्हानवीक आनी खालती जावंक पावता जेन्ना दुसऱ्याचो हुस्को धरून आमी जियेता. ज्यो सोक्त आसात तांकां शक्तिवंत करूंक आमी वावरता. थंयसर उणीत जाता थंयसर नीत हाडूंक आमी वावरता. थंयसर गरीब आसात, दुबळे आसात, तांचे सोबें जें आमचे लागीं आसा देवान आमकां दिलां तें आमी वाडटा. हे भाशेन म्हजो भयण मानू, आमी ल्हानवीक आनी खालती जावंक पावता आनी दुसऱ्या कडेन हो मान आनी मोग आनी बरेपण अनुभवंक पावता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना आमी नदर मारता तेन्ना जेजू फारिज्यो आनी धर्मशास्त्रांची जांची वायट कर्तुबां आसलीं तो तांच्या दोळ्या मुखार दवरता. एके भाशेन जेजू तांकां भायराय नासलो, जेजू तांकां ओकमान करिनासलो, पूण ह्यो वस्तू तांच्या दोळ्या मुखार धरून तांच्या जिवितांत ही नवसोन्य येवंक, बरेपण येवंक, तांची भक्ती कशी जावची, देवाक ताणें कसो मान दिवचो, मनशाकूय मान कसो दिवचो, देवाची आनी पेल्याची कशे तरेन सेवा करची हें वळखून घेवंक जेजू तांच्या जिवितांत ज्यो अस्कोते आसल्यो तो तांच्या मुखार दवरतालो. आनी म्हजो भयण मानू, जेजू तांकां सांगता, तुमी हेरांक सांगतात ते तुमच्या जिवितांत पाळिनात. मान व्हडपण तुमी सोदतात, इतलेंच न्हय, जे कायदे आसात ते लोकांचेर घालून तुमी लोकांचें जिवीत जड करतात. म्हजे भयण मानू, आमच्या जिवितांत जेन्ना आमच्या जिवितांत कसली अस्कोताय आसा वो व्हडपण आसा तेन्ना वेगवेगळे तरेनी देव आमकां दाखोवन दिता. आनी दाखोवन दिता तेन्ना इट्स नॉट डॅट जे देव आमचे फॉर्मोण मारता वो देव आमकां कास लायता न्हय, पूण आमच्या जिवितांत ही नवसोन्य येवंक हें बरेपण येवंक. तर म्हजो भयण मानू,
आयच्या दिसाक आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. कित्याक जितले आमी ल्हानवीक जातले कालती जातले तितली देव आमकां वयर काडटलो, देव आमकां अदीक आशिर्वादान भरतलो आनी देवाची बरी देणी आमच्या जिवितांत दर दिसाक आमी अनुभव पावतले. तर आमचें जण एकल्याचें जिवीत ल्हानवीक खालती जावंक आनीक एकामेका सोबें हो मोग हुस्को बरेपण दाखोवंक आनी देवाचीच अपुरबायेची भुरगीं कशीं आमी वाडूंक त्याच पापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक मागुया. भेटवणेक आमी गायन गावुया तुकाच बापा C38 पान 44 C38 पेज 44. म्हज्या बाबा पुण्यानो म्हजें तुमचें बलिदान सतपत पितार देव बापाक मानतात असलें सांग म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं प्रशंस जावन तूं आमकां पवित्र कर आनी एक संवसारीक खोटेपणांतली धून काडून सर्गीची देणी घेवंक आमकां पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतपितारान सासनाचे देवा सोर कांय सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत तांची काळजां मनां पोतून शिवदान नवी करूंक अशें तांच्या वणवण्यांतली सुटून सोदतल्या वस्तूचो फावो ते परी उपयोग करून चोरना तसल्या वस्तूंक लोक दिवन सासनाच्या वस्तूंची दायची जावंक अखेरीक काळ तुवें फावो केलें. देखून सोर देवदूतां आनी सातां भक्तां सांगाती थांबोन आसतना तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazzo sorrismor Diu, sorgami sosar bolla, tuccia voi bova, ustana sorgi, sorvis moraci navi, etato subaki. Hosanna, सर्वेस्परा कोरस तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरोन सोसूंक आपकोशेन तो परत दिसालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून
तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, हे म्हजे कूड तुमचे पासो समर्पची. तेच परिचय तोच ताणें कास घेतली, तुका दिन वचून ती आपल्या शिसांक दिली, म्हणून तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातल्यान पियात, हे म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणीक खोऱ्याचे रगत, पातकांचे बॉक्सांनी मिरच्या तुमच्या पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगड्यासा करात. भावार्थाचो गुट. Sumiami Moulokada Aniyedal Shitle Kriedal Title Bogi Tu Poro Disu Tuce Moro Porta देखो सव्वीस परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविताचो डोळ्यां सर्वोच्च कास पेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवो आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तेका प्रिती मोगान सोपून कर. तशें पुनरुज्जीवनपणाच्या भरवशान उतरून गेल्ल्यान ते सगल्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. हाच्या काकलुतीन अंतरलेल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. दायगो तुज्या सेवकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन व्हेलोय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वाटेली जालो, तशेंच ताच्या पुनरुज्जीवनपणाचोय तो वाटेली जावं. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यो दांकवार मारी देवाची माय सांगाती, भाग्यो जुझे तिचो पोती, भाग्यो दोन दिता, भाग्यो जुझे वाज, सान मिगेल, सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानल्यात त्या सगल्या सातां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगातक तुका वाकाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर, जो क्रिस्ता तुज्या बुद्धा वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. देवाचे उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरबंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताणे पळय दिवनाका. सव्वीसपरा सोर वायटांतले आमकां निवार, त्या पर्यंत जिवितांत सबसके आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरशान उतरयतल्याक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्याचीच क्रिस्ता तुवेंच्या दोन पुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पोच शुभेच्छा भावार्थाचेर दिसकार आनी तुजे कशे परमादिका शांती दी आनी तूं सिकायक वटान सांबाळ. तुजी येताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सोबे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दिया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडिले, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडिले, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडिले, आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा येवं म्हाका फावना, पुण्याक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
जेजुक आमच्या गाडजान शेवताना गायन गावया D22 जिओनु पान 59 D22 पेज 59.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमकां दादोशी केलोल्या ह्या पवित्र मेल्सा भोंवतणी भक्तीचें जिवीत वाडूं आनी तुजे सोडवणेचो निरंतर आदार मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. म्हज्या भयण मानू आयज सांजे 5:30 वाजता हांव आनी पाद्विगार कुटुंबाक भेट दिवंक वेतले. मागता PPC मेंबरां लागीं मांडावळ सांबाळूंक. तशेंच आयज आख्खो दिसभर इंटर रिलिजियस डायलॉग आनी एक्युमेनिझम हांचो प्रोग्राम आसा. आतां 8:30 वाजता सुरू जातलो आनी सांजेर 4:30 वाजता सोंपतलो. तांचें डिस्कशन आसतलें आनी आख्ख्या वर्साचो ते प्लॅनर तयार करतले कसल्यो एक्टिविटी करूंक जाता त्यो. तर तुमी कोणूय वांटो घेवंक सोदतात जाल्यार तुमी येवचें. जेवणूय सगळें आसतलें. ओके. आतां ब्रेकफास्ट आसतलो 8:30 आनी मागीर 3 वाजता सांजेर मिसाचें बलिदान आसतलें. सो कोणूय तर इंट्रस्टेड आसा जाल्यार ताणें येवचें. कित्याक आदार जातलो तेन्ना डिस्कशन जाता आनी आमच्यो येवजण्यो कितें आसात त्यो थंयसर मांडून हो प्लॅनर घडोवन हाडूं. तशें आयज हॉलिडे सकाळीं पयल्या मिसाक आनी आतांय मिसाक जायतीं भुरगीं आयल्यात. गूड. कित्याक ह्या भुरग्यांक मिसाच्या बलिदानाचो मोग दिवप बरेपण दिवप गरजेचें. सो आवय बापायक शाबासकी. कित्याक पयल्या मिसाकूय आसलेलीं आनी आतांय भुरगीं आसात. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मागणे सामिगेले सामिगेल मागोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां देवचाराच्या पोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या तलवाराच्या पुरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोटे आत्म्यांक हेमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया. निर्भागी आमची काळजां. K7 पान 142 K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसलीं, निराशेन दुकां भरी हाची तूं सुकेसारी. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसलीं, निराशेन दुकां भरी हाची तूं सुकेसारी. काळजाचो उजवाड जेजू, मौनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोचोर जेजू, चिडेचो सूर्य जेजू. काळजाचो उजवाड जेजू, मौनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोचोर जेजू,